माझे कृष्णा सावंत. कितें जालें हांगा धुल्लो सगळो रेबो सगळो हे सांगले कशेंच आयकना. हांवें तांकां पयलीं सांगता, हांवें मामलेदार कलेक्टर पुलिशेक पंचायतीक सगळें लेटर दिलां तांकां. कितें हे क्लीन करा तुमी धुया हे हांव करता म्हणटा ते. आतीश म्हणून हांव पळय न्हू सांगता हांव धाडटा तांकां हांव थंयचो धुल्लो काडून म्हाज्या कडेन व्हरलो. खंय रे कांय ना आमी धुल्लो खाता. हे सुशांगात मातशें उदक मारलें जालें इतलोच कुडको ते साफ करता मागीर कांय ना फुडें अशेंच. तांकां हेज्या कडेन जायना दुसऱ्या कडेन कॉन्ट्रॅक्ट दिया ते तेंच्या कडेन जायना. आतां तुमी सारकें करूंक जाय न्हू. आयज तुमी आडयले कित्याक? आयज हांकां कळना न्हू ताका लागून रेबो जालो म्हणून आडयलो न्हू. कितें ताका आपयल्लो येता म्हणपाक येवंक ना आतीश. एक्सिडेंट जाल्लो कोण पडला मरे पडले न्हू पडलो मरे पडला मरे अशोक कवळेकर पळय पिळगांव जंक्शनाचेर ते हे करता पाणी मारता. पाणी मारून परत ह्याच रोडान येता पाणी तेन्ना ते पयले स्पीड ब्रेक आसता न्हू भायर सुद्दां वचना पाणी. कितें म्हणून करपाचें? सायडीक गटर आहा ती कितें? सायडीक गटर आहा पूण गटर खंय उसपाला गटर बी कांय उसपना. ते बिश्टे हे करता खऱ्यांनी बिश्टे मारता आनी मागीर ते हे करता धाडटा. सबंद रोड तांबडो जाला. हय सबंद रोड तांबडो जाला हो पिळगांव हेजे कडसून जंक्शन कडसून ते हांगा बसता. तुमी आतां हांगा येता पळय तुमच्या घरा तुमकां कितें प्रॉब्लेम जाता? आमकां प्रॉब्लेम जाता कितें आतां आमची भुरगीं बी इस्कॉलाक बी आहा ते पळय आतां कशी वयतली हे सायडीतून वयतली. रेबो जाला मरे ट्रक येता ट्रक येवन मागीर हांगा रुसायटा म्हणटून मागीर लोळेले कपडे घेवन इस्कॉलाक वयतली. पावसान जे कंटिन्युअस गाडयो येता पळय ताका लागून सगळो चिखल जाला आनी तेंच्यांनी प्री मॉन्सून तयारी म्हटल्यार गटर क्लिनींग करपाक जाय आसलें ते तेंच्यांनी एम्प्टी करूंक ना. सो जेतून कितें जाता गटर ओवरफूल जाल्या उपरांत सगळी माती रस्त्यार येता आनी सारमानस इज द ओन्ली सोर्स ऑफ लोकांक ट्रान्सपोर्ट तो हे सायडीन बिचोले येवपाक. सो सकाळच्या सांजच्या मदल्या टायमार जेन्ना स्कुलाची भुरगीं येता ह्या चिखलान निसरून पडत म्हणून चान्सीस आसा. फाल्यां जर झप्प करून कितें एमर्जन्सी जाली जाल्यार ब्लेम कोणाक करतली आमी. सो आमी जेन्ना लोकांनी रिक्वेस्ट केल्या आमी पंचायतीसून लेटर कंपनीक धाडले की पावसान ट्रान्सपोर्ट बंद करपाचो कित्याक हेच्या पयलीं पावसान 4 म्हयने ट्रान्सपोर्ट बंद आसतालोच. सो आतांय तांकां आमी रिक्वेस्ट लेटर धाडले फ्रॉम द पंचायत की ट्रान्सपोर्ट तुमी बंद करा म्हणून. इनवर्ट जालें 9थार लेटर तांकां आफ्टर सायनींग 6थार गेले ते आनी आयज 11 तारीख 2 दीस लागना ट्रान्सपोर्ट बंद करपाक. हांवें पर्सनली तेंचे कोण हेड्स आसा तांकांय व्हिडियो धाडलो सिट्युएशनाचो कितें तें सिट्युएशन आसा सद्या हांगा. कित्याक लोकांची हें ना की तुमी रस्त्यार आयल्या शिवाय तुमी आयकतले अशें जाता तें मागीर. लोकां कडेन पर्याय ना कित्याक फाल्यां झप्प करून कोण पडलो कोणाक कितें जालें जाल्यार आमी पंचायत रिस्पॉन्सिबल लोक पंचायतीकूच रिस्पॉन्सिबल करतलो बरोबर. म्हण आमचो एकूच डिमांड आसा सद्या कंपनी कडेन की पावसान ट्रान्सपोर्ट बंद करपाचो आनी जे दोनूय सायडींनी गटर फूल जाल्या जे मातयेन फूल जाल्या ते एम्प्टी करपाचे आनी ते वॉशिंग करता म्हणटा. फोन केलो की ते आमी धुलो म्हणटा म्हटल्यार कितें उदक मारता आनी वता. तुमी हे सायडीन पळयशात सगळे डस्ट पार्टिकल्स आसा ते जर कलेक्ट करून तेंच्यांनी टायमार जर भितर उडयल्ले जाल्यार आयज ही परिस्थिती रस्त्यार आसची नासली. हो एका दिसाचो धुल्लो म्हणटा ते म्हळ्यार हो एका दिसाचो न्हू 8 दीस जाले तरी हांगासरले डस्ट पार्टिकल्स काडूंक ना. ताका लागून ते दाट जाला आनी रेबो जाला आनी तितूनसून लोक स्लीप जाता वतना. तुमी म्हटलें व्हिडियो धाडले तेंच्या इंजिनियरांक जावं कोणाक आसा ते फोन केले तेंचो कितें रिस्पॉन्स तुमकां? तेंच्यांनी सांगलें ना आमी धुला म्हणून रस्तो धुला म्हटला. वॉशिंग इज नॉट ओन्ली द सोल्युशन. तेंच्यांनी पावसान लोकांक असो त्रास जातलोच हांगा. पूण स्पॉटार आतां कोण येवंक ना? स्पॉटार ते येयले ऑब्जर्व केले आनी गेले पळयले आनी गेले. आतां तुमकां 2 जंक्शनां येता हे एक रोड जेन्ना लास्ट टायम थंयसर हांवें कितें सांगलेलें जेन्ना थंयसर लोकांनी आडयल्ले पळय तेन्ना सांगलेलें कितें तांकां हांगा आनी थंय एक वॉट टँकर दवरा तुमी कंटिन्युअस. जशे 3-4 गाडयो गेल्यो न्ही धूळ जालो की तुमी ते धुया. हे केन्ना बिफोर मॉन्सून सांगलेलें पावसान सांगून आसलें थंय कंटिन्युअसली दवरा. थंय ते दवरता पिळगांव ते मेन जंक्शनार ते दवरता म्हळ्यार हांगा ते म्हणटा लोक म्हणटा दवरिना ते.